इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम गोंयांत येवचो अशें सगळ्यांकूच दिसता. खूप तेंप पेंडींग आशिल्लो हो प्रकल्प. सगळ्या क्लबांनी एकठांय येवन ते विशीं निर्णय घेवचो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. बीसीसीआयचो जॉयंट सेक्रेटरी म्हूण नव्यान कारभार घेतिल्ल्या रोहन देसायाक मुख्यमंत्र्यान परबी दिली. जुवारी बीच जायनासलो तोय जालो. ओके. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जायनासलो तोय जालो. बरोबर काय न्ही? सुपर स्पेशलिटी जायच ना म्हणटाले तेय बी जाले आता. ओके. ती आगवाची जेल पडून पडून समुद्रात पडटा काय कितें जाली कोणी वचून पळोवना जाल्यार मुद्दामून पळयात. तिचे सगळे गुणे बायकडून हांव वयता केन्ना केन्ना म्हणजे 1961 ताज्या उपरांत कोणी तिच्या कडेन पळोवंकूच नासल्या. जे गोंयांत जे जायनासले ते सगळे जाले फक्त एकूच उरला स्टेडियम. हय मरे तुम्ही जर एकीकडे आसत जाल्यारूच जातलो अदरवायज जावचो ना. एक आहे तो सेफ आहे. खेळ मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम दिवचल वाठारांत आयल्यार उदरगतीक नेट मेळटलो. इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हांव बिचोली खातीर आमी फॉर आसात. कारण आमकां प्रत्येक जो ग्रामीण भाग जो आसा तो ग्रामीण भागाची आमकां उदरगत करपाक जाय. प्रत्येक कडेन एकेच कडेन जर हे आयलो जाल्यार पॅन गोवा हे जे चित्र आमकां जे आज बदलपाची गरज आसा तातूंतलो जर एक जर प्रकल्प जर कितें जर आयलो बिचोली सारकेल्या मतदारसंघात जाल्यार म्हाका दिसता बिचोली मतदारसंघाचो चेहरा मोहरा बदलपाक शकतले. आपल्या कार्यकाळात गोंयांत इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम बांदपाचें आपलें टार्गेट आसा म्हूण नव्यान कारभार घेतल्या उपरांत रोहन देसाय उलयला. हांव बाकीचे कांयच विचारून सांगना. हांव आनी कसलेंच राजकारण हितूर भितर उलयना. हांव मनांतल्यान जें कितें आसा तें उलयतां. एकच कमी आसा ती तुमची होल हार्टेड तुमच्या सपोर्टाची की तुमी सांगा की बाबा ही पूर्व करा थंय स्टेडियम जातलो. जशें हांवें सांगलां तें आव्हान केलां हांवें. ज्या दिसा तुमी मनान चिंततले की हो स्टेडियम जावपाक जाय तेन्ना हो स्टेडियम जातलो. तुमी म्हाकाय ब्लेम करपाक शकचे ना नाजाल्यार गव्हर्मेंटाकय ब्लेम करपाक शकचे ना. हांवें ओपन सांगता म्हाका कांयच भंय ना हितूर. म्हाका जेन्ना आमचें एकमत नासता तेन्ना खंय तरी तो गोष्ट जी विशय जो आसा तो खंय तरी भरभटत वयता आनी एकदा टायम जालो की ती गोष्ट मागीर चालीक लागना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.